वर्शिप कोत्ता आमी सांत फ्रांसीस झेवियराक कोणेच केन्ना असले इशू काडूंक ना। तेजी जोडी पुर्वजां तेजी आदली कोण पळय मरण गेले ती देखून वचून बाती पेटोवन येयली आसतली थिंगा। वो आतांचो एक पांय फोंडान घालून एक पांय भायर धरून तो आमकां शापता सांगूंक लागला। तो आतां हेज्या हाटल्यान पळय कोणें पळय तेज्या माथ्यार हात दवरला तेकाय तेणें हाडचें आमचे फ्रेंड तेणें दाखोवन दिवचें। तुका पळय कोणें अधिकार दिला हें सगळें करूंक, हें सगळें शांती पिड्यार करूंक गोंयचो। आमी कोणाचे वाटेक वयता म्हणून क्रिस्तांव भाव भयणां कोणाच्या वाटेर वचून कोणाक वाट लायले आमी केन्नाच कोणाच्या वाटेक वचना। क्रिस्तांव धर्म इनफॅक्ट आदार कोत्ता तुमकां कित्याक करिना। क्रिस्तांव धर्म मानून घेता, सगळ्या देवाक आमी मानून घेता, कित्याक मानिना जाल्यार तूं आतां एक्सपोजिशनाक आनीक एक म्हयनो उरला, तूं हें इशू करून काडूं येयला, तूं कितें दाखोवपाक सोदता म्हणजे आमी क्रिस्तांव बुद्धू गोंयांत आहा ते सगळे काय आमी नको शिकोंक ना भोटे सगळे हिंगा म्हणजे इतले दीस ओगी रावले म्हणजे तूं कित्याक सोजमलो ही काय करूंक पावची ना। आपण उलयलो आतां जातलें तेजी बॉडी धाडपाक गोंयच्यान भायर तूं कोण, तुका रायट दिला हिंगा। आमी मानता ही इज अ सेंट, वी बिलीव इन हिम, ही हॅज डन अ ग्रेट थिंग, ही इज अ फॉलोवर ऑफ जीजस। जाल्यार तुका तूं मानता माननाका, तुका मानूंक नाका न्हू। आमी फकत इतलेंच म्हणटा तूं ह्याका लागून माफी माग and police has to arrest him immediately. We have been waiting all over Goa, people are just eagerly waiting for him to be arrested. And please CM sir, तुका जर तूं इतलें व्हडलें उलयता क्रिस्तांवांच्या बद्दल, तूं देखून मिसाक येवन बसलोलो गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक फ्रंट सीट तुमकां अलॉट कोत्ता VIP गेस्ट म्हणून, जाल्यार तेजी व्हॅल्यू हूंय हा। सगळे MLA तुमकां व्हॅल्यू दिता थिंगा गोंयच्या सायबाच्या पांया फुड्यान तुमकां फ्रंट सीट दवरता, आमकां फाटल्यान दवरता। वी आर द वर्शिप, पूण तुमी प्रेजेंट जावंक जाय, तुमकां सामकें मेन जागो दिवंक जावो म्हणून तुमकां अलॉट कोत्ता थिंगा। हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव मगन चल्ले MLA हूंय गेले आतांचे हे जो इशू ह्या टायमार तुमी भितर रावं नाका, झगडी नाका। CMाक हांव रिक्वेस्ट करता की बरे भशेन सर तूं हें मिटोवन उडय आनी लोक मागता तेका अरेस्ट तेका कोर आनी शांतीकाय कोर गोंयांत, झगडी नाका। जेन्ना वेलिंगकरान हें पयलें मॅसेज घायलें थिंगा उबें रावन माझे इतलें म्हणणें जेन्ना तेणें म्हणलें सेंट फ्रांसीस झेवियराची DNA टेस्ट करूंक जायी, सेंट फ्रांसीस झेवियराक वते तेजी बॉडी स्पेनाक धाडूंक जायी। हे MLA कितें कोत्ताले, च्या पिताले बसोन न्हिदलेले तेन्ना एकलो देखून MLA येवन फुडें पांय घालून बाबा वो तूं कितें उलयता अशें कोणेच विचारूंक ना। इतले दीस जाले, आतां हालीं 2-3 दीस जाले कोण सगळे उठल्या तेणें तशें करपाचें तुमी न्हू, तेणें अशें करपाचें न्हू, धर्माच्या अगेन्स्ट वचपाचें न्हू। आतां कितें उलयता तूं? जेन्ना तेणें पयले दिसा म्हणलेलें तेन्ना सगळे उबे रावचे आहले। आतां आमकां फकत इतलेंच जाय, अरेस्ट हिम, आस्क हिम टू अपोलोजाइज। फायट कंप्लेंट अगेन्स्ट मिस्टर सुभाष वेलिंगकर। आतां हो सुभाष वेलिंगकर म्हणटा पळय ही इज नोन एज अ प्रोफेसर। आतां म्हाका इतलें खबर ना तो आतां DNA टेस्ट करपाक जाय म्हणटा। DNA टेस्ट करतलो जाल्यार पयलीं ओरिजिनलिटी जाय पयली। एका आतां हो खंय शिकलेलो ते आय डोंट नो, ही इज फ्रॉम वेर। दुसरें गोश्ट तेणी आतां खूब कितें म्हणलें की सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चीन तेन्ना ते शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजाक, संभाजी महाराजाक अपशब्द वापरतालो, गाळी मारतालो। पूण तो एक आतां तो म्हाका कळना तो तेजी हिस्ट्री चॅक करपाक जाय काय ते खरोच तो कोण ताका सांगतालो। कित्याक शिवाजी महाराज हो सेंट फ्रांसीस झेवियर मुक्तोगीर 100 वर्सांनी जल्माक आयिल्लो। ताका पयलीं कळोंक जाय की बाबा सेंट फ्रांसीस झेवियर हो केन्ना जल्मलो केन्ना मेलो, हें पयलीं तेणी हिस्ट्री पयलीं चॅक करची पडटा। दुसरी शिवाजी महाराज आमचो आहा छत्रपती शिवाजी महाराज हो केन्ना जल्मलो केन्ना एक्सपायर जालो। कित्याक तो म्हणटा कितें तो आतां हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदीं हें झगडी लावंक सोदता कळ्ळें न्हू। की तो कितें म्हण पयर कितें म्हणपाक की सेंट फ्रांसीस झेवियर हो आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाक गाळी मारतलो। म्हाका सांग तर तो तेन्ना जल्मलोच नासलो शिवाजी महाराज, हो गाळी आनी केन्ना मारतलो? हो आतां प्रोफेसर आसा पळय आमचो सुभाष भाव, तो फक्त ती हिस्ट्री मातसो चेंज करूंक सोदता दिसता म्हाका। सगळी हिस्ट्री चेंज करून हो
आतां जी आमची गोंयांत सुशेगाद आमी रावता गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव आसूं मुस्लीम भाव आसूं सगळे युनायटेड रावता ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर नोन एज अ पीस लविंग पीपल. आतां हे पिसफूल जी हार्मोनी आसा ती डिस्टर्ब करपाक खंय तरी हो हें जाता. आतां कितें जालां हे सद्याच्या परिस्थितीन गोंयांत तुमकां खबर आसतलें देर आर वेरियस एजिटेशन्स जागे खाल्ले हें जालें लँड कन्वर्जन्स हें आतां खंयच्या काय एका कोण तरी कितें तरी स्पॉन्सर करता काय एका कोणी कितें पीन मारता काय की हेंच्या मदीं लोकां मदीं झगडी लावया आनी हें डायल्यूट करया अशें कितें परिस्थिती जाता काय हें पळोवंक जाय. दीस हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. ते खातीर हे मनशाक खरोच अरेस्ट करून थोरो इन्वेस्टिगेशन करून ताका भितर उडोवपाची गरज. लोक वांगडा येयल्या सिग्नेचर मारपाक कित्याक आमी पळयलां की सुभाष वेलिंगकरान जे कमेंट स्टेटमेंट घाल्ला इज नॉट रायट आनी सगळो गोंयभर लोक भायर सरला बिकॉज रिस्पेक्ट इच वन्स रिलीजन. आमी वी आर नॉट इंटरफियरींग विथ एनी वन बट सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो साहेब आमी ताका मानता आनी आयज न्हू पूण वर्सां जालीं आनी गोंयभरूच न्हू गोंयचे भायर जे लोक हा आनी संवसार लोक जो भायर हा सगळो लोक मागता सेंट फ्रांसीस झेवियराक. आनी जे तेणेन कितें म्हणलां DNA टेस्ट जाय म्हणून आमी क्रिस्तांव जावन आमी रिस्पेक्ट करता आमचे इट्स आवर बिलीफ दॅट वी बिलीव इन सेंट फ्रांसीस झेवियर. पूण जे कितें घडटा आतां की कोण येता आनी कोण कितें कितें सांगता आनी आमी उगी रावपाचे क्रिस्तांव लोक आं ताका लागून गोंयभर लोक आतां भायर सरला आनी आतां ऑलमोस्ट अरावंड 200 लोक हा सिग्नेचर घेतला फ्रॉम तालिगांव फ्रॉम पणजे फ्रॉम दोनापावला फ्रॉम सगळो लोक जो पणजे आनी तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी वांगडार घेवन क्रिस्तांव लोक भायर सरला. नॉट ओन्ली क्रिस्तांव लोक जे कोण मानता सेंट फ्रांसीस झेवियर हिंदू लोक पासून हा आमच्या वांगडार. सो दीस इज टू शो की आनी पयल्यार जाणटी हा भुरगीं हा जे कोण रेजिडंट्स हा तालिगांवचे आनी पणजेचे सगळे जाण भायर सरल्या कित्याक इनफ इज इनफ. लास्ट इयर पासून तेणेन आवाज काडला ऑन सेंट फ्रांसीस झेवियर आमी उगी रावलेली पूण आतां चड जालें होय की ना and we will not tolerate this and CM also has said in the assembly do not disrupt the beliefs of other religions and I think so CM should take action and he should be arrested. आमी तालिगांव दोनापावल कारंजालीं पेंजीम सगलो लोक हिंगासोर जमो जाला पेंजीम पुलीस स्टेशनाच्या भायर आमी आमचे सिग्नेचर्स घेवन कंप्लेन सबमीट केला इन्स्पेक्टर साहेबाक. कित्याक सबमीट केला तुमी जाणा एक बरो इश्यू जाला. एक मनीस आमच्या बागयोंत सान फ्रांसीस शावेराचेर नाका जालेले स्टेटमेंट पास करता जाली थोडी वर्सां तो करतालो पूण आतां ताणें शीम सगळी क्रॉस केली. सारके आमचे सेंटिमेंट्स सोमेस्त गोंयकारांचे क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू भावाचे सगळ्यांचे सेंटिमेंट्स तेणें हर्ट केले आनी तो आनी कोणाचे गायडन्स घेवन हो मनीस आमची गोंयान डिसहार्मनी करता कम्युनल टेन्शन क्रिएट करता आनी होच ह्या पावरान आसलेले मनीस ह्या मनशाक भायर काडला अशें आमकां दिसता. आयज लोक पयला तो घोडे आमी काल वखदार येवन आमीचे फास्ट जालां तालिगांव कारंजाले पणजे सांताक्रूज दोनापावल तशेंच मेर्शेज हो लोक उठोत जाल्यार हें बरें जावचें ना. आनी आतां तुमी जाणा एक म्हयनो उरला एक्सपोजिशनाक आनी एक्सपोजिशन इज अ वर्ल्ड वायड हे इंटरनॅशनल प्रोग्राम तो आनी जोरी तर तुमी एक म्हयन्या आदीं हो इश्यू करता म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता तुमी की हो गोंयचो म्हणजे आमी गोंयचो साहेब म्हणून आमच्या गोंयांत सान फ्रांसीस शावेराक गोंयचो साहेब म्हणून म्हणला पूण तो गोंयचो साहेब तो आख्खे इंडियेचो साहेब वर्ल्डाचो साहेब. आयज वर्ल्डाक सावन तुमी आतां टिकेटी चॅक करा हेज्यो फ्लायटांच्यो 15 ते 20 हजार टिकेटी आहा. इतलो लोक आमी एक्सपोजिशन येवपाचो आहा इतलो लोक मानता जाल्यार हो विल्लिंगकार कितें उलयता आनी कोणें ताका रायट दिलो आनी कितें CM सगळे MLAs मिनिस्टर्स पळयता. व्हडले इश्यू उलयले असेंब्ली म्हणून जायना. एक स्लायड एक तुमी जाणा आसतले एक युट्यूबार स्लायड मिस्टेक जाली वर्डिंग कितें धर्माचेर रोखडें ताका धाडलो नोटीस पुलिशेचो नोटीस जाता
पुलीस स्टेशनार यो म्हूण आयज 4 दीस जाले आमी निल्ल्या हें दिश्टी पडना इज अ इश्यू बीग इश्यू पूण कोण एक्शन घेता खूंय आमचे MLA खूंय आमचे मिनिस्टर